भुरग्यांनो, तुमी ती वेगान धांवपी सोंशाची आनी सवकासायेन चलपी कांसवाची काणी आयकल्याच आसतली। वेगान धांवपी सोंशा आनी सवकास चलपी कांसवा मदीं धांवपाची सर्त लागली। वेगान धांवपी सोंशान बरी नेटान सुरवात केली खरी, पूण वाटेर गाजरांचो मळो पळोवन तो भुल्लुसलो। पोट फुटसर गाजर खावन पोट जड जाल्ल्यान आळसाळेन भरून सुस्त न्हिदलो। पूण सवकास चलपी कासव सतत थांबनासतना चलत राविल्ल्यान तो थारायिल्ले सुवातेर सोंशा पयलीं पावलो आनी धांवपाचे सर्तींत पयलो आयलो वा जैतिवंत थारलो। भुरग्यांनो, हे काणयेचेर बारीकसाणेन नियाळ करात। जिवितान हारपाचें वा शेणपाचें गुपीत कितें? हय, आळसाय हें जिवितान हारपाचें गुपीत। पूण हें गुपीत मात फक्त आळशी मनशा पुरतेंच सीमीत उरता। देखूनच तो जिवितान हारता। हें गुपीत जर त्या मनशाक कळिल्लें जाल्यार तो आळसाये आड कश्ट करतलो आसलो आनी अशे तरेन जिवितान जैतिवंत थारपाचो। भुरग्यांनो, तुमी केन्ना पोट वाळटी पळयल्या? हय, ती गुप्ती भितरल्यान सगळें मदेर खावन पोलकें करता, पूण हाची जाणवीक पळयतल्याक मातूय जायना। तशेंच आळसाय मनशाचें पुराय जिवीत नश्ट करता। आळसायेक लागून मनशाक तरेतरेचीं भयानक दुयेंसां लेगीत जातात। इतलेंच न्हय, आळसायेचो परिणाम मनशाच्या मनाचेर जावन मनशाची मानसीक भलायकी इबाडटा। मनीस जर एकदां आळसायेचो गुलाम जालो जाल्यार ताका ते गुलामगिरींतल्यान भायर सरप कशें कठीण जाता तें आमी आयज आमच्या 7वी यत्तेच्या पाठांत शिकतले। पाठाचें नांव धोलयो, पाठ क्रमांक 6। भुरग्यांनो, तुमी केन्ना आप उलोवप पळयलां? हय, आप उलोवप हो एक नाट्य प्रकार। ह्या आप उलोवपांत एकूच मनीस आपणा भितरूच उलयता, पूण अशें करतना कळत नकळत तो वा तें प्रेक्षकांक आपणाच्या उलोवपाचो म्हत्वाचो भाग करता। असलेच तरेचें उलोवप करून आमचो धोलयो आमचे मुखार आपणाचे जिविताचे काणयेंतल्यान एक खरो आनी बरो संदेश आमकां दिता। मोट्टें पोट आशिल्लो एक दादलो येता आनी हेवटेन तेवटेन पळयता। तुमकां पळयना रे हांव। हॉटेल बी लागीं आसा जाल्यार पळयतालो। भूक लागल्या। हसतात कितें? तुमकां लागना भूक? पोट नासतना मनीस आसा, तुमकां ना? सगळ्यांक आसा। तेच खातीर तर सगळे जगतात। पोट आसा म्हूण भूक आसा आनी भूक आसा म्हूण संसार चलता। कितें?
असले पोट केन्ना पळोवंक ना. आरे, थोड्यांची पोटां खळीक गेल्यान तर थोड्यांची भायर सरल्यान म्हजे भशेन. चड खाता कित्याक खावचो ना? पोट म्हजें, भूक म्हजी. भाव जोडटा, हांव मोडटा. तुमकां नागयता. पोले फोडटा. चुकलो अशें म्हणून होगडायला हांवें. आडभरयां खावन ही दशा करून घेतल्या. पश्चाताप जाता म्हाका. पूण कितें उपेग? आतां उपाशी रावल्यार पसून हें पोट काय भितर वचना. भुकेन हुंवळ मात येता. गांवांत आनीक लोक नागा, पूण इतले खायनात. शी, पाड पडूं म्हजें. हांव जात्रे फेस्तांक वतां फकत वेगवेगळे जिनस खावपाक. किल किलभर खाजें घेतां आनी पोट भरसर खातां. म्हजो भाव मात एकूच बोय चोकीत चोकीत म्हाका सांगात दिता. ताचें पोट पळयलां तुमी? ताका पोट नाच. ना म्हणजे सामकें सपाट मड. म्हजेवरी दोंगर न्हय. उपाशी, चे चे, उपाशी रावना तो. पोटभर जेवता. पूण केन्ना? भूक लागता तेन्नाच. च्याच्या वेळार च्या, जेवणाच्या वेळार जेवण. मदीं कोणें कितें दिल्यार पासून खायना. बेकार मात रावना. दीसभर कितें ना कितें करीत आसता. भायर आसता. तो जें धाडटा तें हांव ह्या साकान भरून दवरतां. चड खावप वायट न्हय गा, पूण तशें काम करूंक नाका. हांव खाता खाता आनी न्हिदतां. जितलें खाण चड तितलें काम चड. अशें केलें जाल्यार ही गत जायना. फातर फोडपी, लांकडां फोडपी मानायांक अशीं पोटां आसात? खेलगाड्यांक आसात? बॉडी बिल्डरांक खंय आसात? खावन जेवन न्हिदो काडचे बदला हांवें जर व्यायाम केल्लो जाल्यार बॉडी बिल्डर तरी जावपाचो. आळशावरी बसून रावलो आनी पोट बिल्डर जालो. आतां म्हाका मात लेगीत चल्ल्यार पुरो जाता. चड उलयल्यार खरस मारता. सामको सामको राग येता म्हाका म्हजे करणेचो. कितें म्हणून केलें हांवें? फकत पोट भरलें. धापेता. मातसो बसतां. बसपाक सोदता. नाका, बसल्यार उठपाक जावचें ना. जाचें जळटा ताका कळटा. म्हजें दूख तुमकां कळपाक ना. कोणूय भरलेलो साक फाटीर घेता तसो हांवें पोटार घेतला म्हूण समजात. म्हजे पांय म्हाका पळोवंक मेळनात हाचे वयल्यान तुमी कल्पना करात. कित्याक म्हणजे हें पोट आडवें येता न्हय. भुरगो आसतना पांय पळयले तें फावलें. आतां सादो कांटो तोपलो जाल्यार तो काडपाक दुसऱ्याचो आदार घेवचो पडटा. तुमचे हात पांयांक तेंकतात तशे म्हजे तेंकनात. ओणव घालून दाखयता. पळयात पळयात, तेंकतात. आगा, बूट घालूंक जमना म्हणून हे जोते घालून भोंवता. भुरग्यानो, धोलयो पोट बिल्डर कसो जालो? हय वय, आळशावरी खावन खावन ताणें न्हिदो काडल्यो आनी ह्याच खातीर
तो पॉट बिल्डर जालो. भुरग्यांनो, ह्या धोलयाच्या मोठ्या पोटाचो परिणाम धोलयाक कसो भोगचो पडटा? हय, ताका उलयल्यार खरस मारता, बसल्यार उठपाक जायना, ताचे पांय ताका पळोवंक मेळनात. ह्या खातीर कसलोच उपाय ना जावन बूट घालचे सोडून जोते घालून भोंवता. तर भुरग्यांनो, ह्या पाठाच्या पयल्या भागांत आमी काम करपाचें वा व्यायाम करपाचें म्हत्व पळयलें. पाठाच्या फुडल्या भागांत आळसायेन धोलयाचेर कसो कब्जो केला आनी ताचो परिणाम धोलयाच्या जिविताचेर कितें जाला तें आमी पळयतले. तो मेरेन निरोप आसचो. देव बरें करूं.